आमकां काँग्रेसीचो उमेदवार जाय, गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांगा नाका अशें मांद्रे काँग्रेस वांगडी मागतात. गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट रावता आमकां काय पडलेलें ना, पण आमी ना, आम्ही गोवा फॉरवर्डाक ना, आमी ना, आमची काँग्रेस पार्टी वर्साचो हात हा तू कितें आयले ते सांगपी जावंक ना आमकां, हेका मार तेका मार म्हणून ते आमकां सांगपी जावंक ना न्हू. हांव इतलीं वर्सां काँग्रेसी वांगडा वावुरली ती कित्याक, हो दीस पळोवपाक काय कितें असो प्रश्न आदली आमदार संगीता परब हिणें केला. काँग्रेसीचे ज्या नेत्यांनी फाटीं काँग्रेसीचें सरकार घडोवंक दिलें ना तांणीच आयत्या वेळार मांद्रे मतदारसंघा विशीं चुकीचो निर्णय घेतला असोय आरोप तिणें केला. सतरात आम्ही काँग्रेस हाडली, सतरात काँग्रेस निवडून हाडली आणि मागीर तो गेला सोड. आता कित्याक ना काँग्रेस, इतलो आम्ही वावर केला, सगळे मोर्चा केले, धरणा केले, इवन कोरोना आसा, ओमायक्रॉन आयलो, डेल्टा आयलो, आम्ही काँग्रेस बरोबर रावली. कित्याक आमच्या जिवाची सुद्धा आम्ही भय धरूंक ना, पार्टी बरोबर आसा. हांव असो स्वता ना हेचीच आम्ही बंधन धरूंक ना कसले. पार्टीक आम्ही पार्टी बरोबर रावली, पार्टी कडेन लिडर नसले, अजूनही पार्टी कडेन स्टेजीर बसपाक लिडर ना. सगळीकडे हांव बसले बरोबर, दिनेश रावा बरोबर भोवली, चिदंबरम त्याच्या बरोबर भोवली, सगळ्याकडे सगळे मिटिंग अटेंड केलं. कित्याक हो दीस पळोवपाक, ह्या दिसाची अपेक्षा असली ज्या चोरांनी सरकार जावंक दिवंक ना काँग्रेसचे, आम्ही सगळ्यांनी शपथ घेतली काँग्रेसच्या, जाल्यार ते तिकडे कितें आमकां विजय सरदेसाय कितें हाडूंक ना तुम्ही शपथ घेवपाच्या खुर्सा कडेन. आणि सचिन फुडलो आमदार हे गाराणी घालपी दिगंबर कामत आणि आता तो 10 जाणांक फुटून बीजेपीन वयतलो, तो देवाक केअर करपी गोमंतकाच्यो बातम्यो चालूच उरतल्यो, पूण ह्या कोरोनाच्या काळान आपलीच तशी दुसऱ्याचीय काळजी घेयात. आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. पळयत रावात गोमंतक TV.